देवाचो आशीर्वाद घेवन आमचे सांत खुर्साचो गणपतीचो आमची सांतान सायबीण किळंबिका देवीचो सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवन आमी फुडें सरलेले आहा आनी लोकांचो आशीर्वाद हो इम्पॉर्टंट आहा। एक पावल फुडें मारलेलें आहा। आयज आमचे कॅम्पेन स्टार्ट। हांव ट्राय करतलो सगळ्यांच्या घरा पावपाक। जर थोड्या घरांनी पावना जाल्यार लोकांनी माफ करचें आमकां। केन्ना तरी येतलो जाता तितली घरां आमी काडटले आनी म्हाका दिसता गोंयान भरपूर अशी लोकांची आमचेर अपेक्षा आहा। तशेंच जे बरे कॅन्डिडेट ने ह्या फाटी येवपाचे आहा तेंचेरूय अपेक्षा आहा। गोंय आमचें धाकटुलें गोंय जें आहा शिकुल्लें गोंय हें आमी राखून सांबाळून दवरपाक जाय जेनरेशन नेक्स्टाक। आनी जेनरेशन नेक्स्टाक कितें बरें तितले वस्तू दिवपाक जाय। तांकां खेळपाच्यो वस्तू आसूं, ग्रावंड्स आसूं, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आसूं, एड्युकेशनल हब्स आसूं आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसूं हे सगळें आमी दिवपाक जाय। दिवपा खातीर येता त्या सरकारान वावुरतले। येता तो सरकार जो आहा हो लोकांचो सरकार जो लोकांक आमदार खंयचो जावं तो सरकार जातलो आनी तितून आमी आसतले अशी आमी आशा। सातपाची संदी तुका मेळ्ळ्या कितले तुमी आशावादी आहात? ना ते लोकांचेर आहा। लोकांक जाय अनेकदां आमदार जाल्लो हांव जातलो आनी विधानसभेन वचून तेंचे प्रश्न मांडटलो आनी जे चडशे इश्यूज जे आहा हे आमचे युथाचे इश्यूज आहा। हे युथाचे जावं ते जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसूं, तेचे भायर प्रायवेट सेक्टरान जॉब आसूं, तेचे भायर बरी इंडस्ट्री आसूं, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री आसूं, ट्युरिजम इंडस्ट्री फ्लरिश जावपा खातीर जे कितें काम करपाक जाय तितले आमी फुडें व्हरतले। मॅनिफेस्टो कितें आहा तर? मॅनिफेस्टोचेर हेच आहा सगळें। क्रिकेट ग्रावंड आमच्या पार्रा आरपोरा नागवान एक बरो जावचो म्हणून सगळे आशा धरून आहा। ते गिरीचे लोक आसूं वेल्ला काणकोणचे एक बरो क्रिकेट ग्रावंड जावचो हे आमी करून दितले आनी लोकांक जाय पळय तसले डेव्हलपमेंट प्रत्येक वाड्यांचेर बॅडमिंटन कोर्ट्स, व्हॉलीबॉल कोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस हे सगळे जावपाक जाय हे आमी करून दितले। कलंगूट मतदारसंघात भाजपचेर काही नाराजी आसा ते तुमी फुडें वयतना म्हणजे लोकांक समोर वयतना कशें कितें वयतले? ना आमी अजुनूय तितून त्या हितून पावंक ना। अजुनूय लोकां कडेन उलोवप चलता। आमचे जे सिनियर आहा आमची वयणी आहा सगळ्यान सिनियर तिचो आशिर्वाद घेवन आदी आमी भाजपान प्रवेश केल्लो आदी मनोहर पर्रीकर आनी ती आमची स्ट्रॉंग लिडर आहा। आतां सद्याक पयलीं ते सिनियर लिडरां कडेन उलोवप आमचें चालू आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत। ते उलोवन मागीर फुडले आमी पावल मारता। मायकल ह्याची कॅम्पेन चालू आहा पळय बीजेपीचे कॅम्पेन आसतले काय ही तुमी इंडिव्हिज्युअल करता? आमची कॅम्पेन जी आहा ही पीपल सेंट्रीक कॅम्पेन आहा। ही लोकांची कॅम्पेन आहा। ती लोक सगळे घराघरांनी भोंवन आमी लोकांक एक्सप्लेन करता की अनेकदां आमकां मत मारचें। पार्टी इम्पॉर्टंट नाय। तुम्ही पक्षाचे नाराजी कोणाचेर आसूंक पाना। जे इश्यूज आसता ते लोकांचे आसता आमी मांडटा ते। थोडे जाण नाराज जाता, लिडर नाराज जाता, मुख्यमंत्री नाराज जाता तितून काय घेवन बसोंक जायना ते लोकांचे इश्यू आनी लोकांचे इश्यू आमी मांडपाक आमचो अधिकार हो अधिकार आमकां लोक दिता। आमी जेन्ना विधानसभेचे आमदार जाता तितून ते मांडपाकूच जाय। ते सरकाराक लायक जावं ते मुख्यमंत्र्याक लायक जावं नाजाल्यार पार्टीक लायक जावं ते पूण लोकांचे आहा जाल्यार इश्यू तुवें हाडूंकूच जाय।